खूबशे अशे आसा विशय जे आज हांव उलोवंक शकना, जे हांवें सदांच फाटल्या 4 वर्सां पार्टीक सांगले, पार्टीक दाखोवनूय दिले, पार्टी खातीर आमी बलिदानूय दिलें. म्हजें प्रोफेशन वीच वॉज एट द टॉप, I almost have given up on that because of the time for party and party's organization set up किंवा पार्टीचे विशय घेवपा खातीर फॅमिली लायफ सॅक्रिफायस केली. अशे खूबशे जे विशय आसा ते करून आमी जी वाटचाल सुरू केली, that culminated in ultimately ZP elections, which we have seen the results, and the result तुमच्या समोर आसा. मागीर तो म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी दुसऱ्या नंबरार आयले. हो विशय वेगळो दवरला जाल्यार पार्टीचे परफॉर्मन्साची रिस्पॉन्सिबिलिटी एकल्याचेर म्हजेर घालून ज्या तरेन पार्टीन रिलीव करपाचें डिसिजन घेतलें ते खंय तरी म्हाका पचनी पडलें ना. कारण जे डिसिजन घेवपा खातीर, जे वेगवेगळे कार्यपद्दती करपा खातीर पार्टीचे जे बाकीचे लिडर्स आशिल्ले, इन्क्लुडींग नॅशनल लिडर्स, आय थिंक that responsibility rests with all of them for the performance of the party. And म्हाका एकल्याक सिंगल आउट करप आनी पार्टीन सांगप without any discussion की you are relieved, then it is something that is unacceptable for me. म्हजे बरोबर बाकीचे आज म्हजे बरोबर जुळ्यात, हांकां आमी बरोबर घेवन काम केलां, and it was my duty to inform them that I am resigning from the party, and it is their choice that they have made. They said आज तुजे बरोबर आमी रिजायन जाता, आनी हांवें म्हजें रेजिग्नेशन लेटर आमचे नॅशनल कन्व्हिनर बाब अरविंद केजरीवाल हांकां धाडला, आनी मतीशी हांकां धाडला, आनी ट्विटूय केला, कारण म्हाका काडपाचो निर्णय ट्विटा मार्फत आनी व्हॉट्सएपा मार्फत म्हाका धाडिल्लो. आनी जेन्ना अमितान म्हाका आपलें डिसिजन सांगलें तेन्ना हांवें ताका क्लियरली सांगलें, बाबा तूं करता रिजायन जाल्यार हांवूय तुज्या बरोबर येता, हांवूय रिजायन करता. आनी म्हाका चार्ज दिलो ते, हेच्या मदीं हांव केन्नाच मिडिया फुड्यान येवंक ना. तेजें कारण हें, कित्याक आमी खूश नासले कित्याक जसो अमिताक काडला तसो फाल्यां कोण म्हाकाय काडपाक शकता, फाल्यां तेकाय काडपाक शकता, फाल्यां खंयच्याय पार्टी लिडराक काडपाक शकता, जस्ट ऑन अ व्हॉट्सएप मेसेज आनी एक ट्विटाचेर. जो आमचो अमित भाई आसा तेजे कडेन जेन्ना ही गोष्टी घडूंक शकता जाल्यार वाय नॉट मी टुमॉरो.